बैलपार हांगसर सुरू आशिल्ले पंप हाऊसाचे काम करताना कंत्राटदारान व्हडा प्रमाण न्हंयच्या पात्रांत माती उडयल्या। पावसा पयलीं जर ही माती काडिना जाल्यार न्हंयत हुंवार येवन हें उदक घरांत येवपाची शक्यताय आसा, अशें गांवचे लोक म्हणटात। जर घरांत उदक भरून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जालो जाल्यार ताका फकत सरकार आनी अधिकारी जबाबदार आसतले, अशें मत थळाव्यांनी उक्तायलां। पावस लागपाक जालो न्हंय तेंच्यांनी कमीत कमी 50 ते 100 ट्रक माती डम केल्ली आहा आनी ती केन्ना काडटले हे काय कळना। आमकां आतां असं दिसता की हेंच्यार आतां केस फायल करपाची कोर्टात वचान हे इंजिनियरार अशी आमकां जाल्ली आहा आतां। तर आतां जर हेंच्यांनी ही 8 दिसान माती काडिनात आनी आमचे गणपतीचे पायरे बांदूनात जाल्यार आमकां फुडली कारवाई करची पडटली। आनी हे जे काय बांदता ही 5 मीटर भिंत भितर गेल्ली आहा, न्हंयचा पात्र आनीक आकुंचन जाले। एके वाटेन ब्रिज आहा, एके वाटेन बंदरो आहा आनी हे हिसर हे पंप हाऊस बांदता। हे चल्ला कितें की आमी सगळे वगी आसूं म्हणून हे सरकार जाता ते करता। मी माझ्या एक आमदाराक आमच्या खास एक विनवणी करते की त्यांनी ह्या पंप हाऊसार प्रत्यक्ष येवन पाहणी करपाची। ही सगळी माती ताका वचून स्ट्रक जातली आनी सगळें उदक आमकां वयर येतलें आनी घरांक आमच्या सबंद धोको आहा फूल एकदम। हेचेर कितें म्हणान हेजे जबाबदारीची कोण जमीन मालक जमीन दिली तो घेतलो, सरकार घेतलो का PWDचे इंजिनियर घेतले का आमी अशेंच बुडानच मरपाचें अशी गव्हर्मेंटाची आनी हेंची इंजिनियराची सगळी प्लॅनिंग आहा काय ते कळना आमकां तुका। आमी फुडें आनी कितें म्हणा करपाचें आमी आनी काय म्हणा करपाचें हेचेर कितें तरी गव्हर्मेंटान अजूनय हेचेर एक्शन घेवपाची आनी हें करपाचें, इतकीच आमची मागणी आहा आनी काय ना।